असे सगळे जाणां आयज आमदार विरेश बोरकर हो आरजीपीच्या सीईसी मिटिंगेक आयज हाजीर जालो. आमी भायर पळयल्या की खुबशे विरेश बोरकरचे सपोर्टर्स सांत आंद्रेचे थोडे सावथ गोवाचे आसा ते येयल्ले आसा. जेन्ना ऑफिसा भायर आमी गेले जाल्यार आमकां आयकोंक गेले खूब बोवाळ जाताले. खूब बोवाळ एका सायडीक विरेश बोरकर आनी तेका थोडे सपोर्ट करपी आशिल्ले आनी दुसऱ्या सायडीक ट्रेजरर जनरल सेक्रेटरी असे खुबशे जाण ते आशिल्ले. खूब बोवाळ जालो. नक्की कितें जालें, एक्चुली कितें जालें तें सगळें थोड्या वेळान आमकां कळटलें जेन्ना विरेश बोरकर हे सीईसी मिटींग सोंपोवन भायर येतलो. तशेंच जे बाकी आहा जनरल सेक्रेटरी ट्रेजरर आनी ऑल सीईसी मेंबर्स ते कितें म्हणटले, एक्चुली तिंगा कितें घडलां तें सांगूंक सोदता. ते मुखार तुमच्या मुखार आमी हाडटले. सद्याक ते चालू आसा, ऑनगोईंग सीईसी मिटींग अजून चल्ल्या. आमी वाट पळयता की भायर येवन तेजे आन्सर आमकां मेळटले काय ना. तर तुमच्या मुखार हे सगळे आमी घेवन येतले. पळयत रावात GNH. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.